काल जो एसॉल्टाचो इन्सिडंट जाल्लो आसा हिंदू क्रिमेटोरियम हांगा हो आमी फक्त कंडेम करनात पूण आमी डिमांड करता स्ट्रॉंग डिमांड आमचो की हाजेर थारय इन्क्वायरी जावची थारय इन्वेस्टिगेशन जावचे हे जे एलिमेंट्स आसा हे जे इनवॉल्ड आसा हातून हांचे बॅकग्रावंड कितें आनीक हें कारण जावपाक कारण कितें हें पयलीं सद्या कळपाक जाय कित्याक पयले सुवातेर एक सेक्रेट प्लेसार तूं वचून गार्बेज उडोवपाक प्रयत्न करता आनी जेन्ना तूं क्वेश्चन करता तुका जेन्ना विचार जाता हांगा कित्याक गार्बेज उडयता तेन्ना तूं मारप जाता हें खंय तरी सामकें एकदम रॉंग जाल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून हाजो मोटीव कितें हो पयलीं सद्याक लोकांक कळपाक जाय आनीक जे एसॉल्ट जो जाल्लो आसा ताजेर जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचेर सामकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा सांगपा म्हळ्यार आज इन्सिडंट जाल्ले त्या पासून आतां पासून कितली सगळ्यान हाजेर निशेध केल्लो आसा सगळ्यान कंडेम केल्लो आसा पूण आमकां एकूच एक हें दिसता सरप्रायज दिसता की मडगांवचो आमदार हाणें आज पासून आतां पासून कित्याक एक स्टेटमेंट करूं ना हाजेर सायलन्स कित्याक हें आमकां कळून एक अजापाची गजाल दिसता सांगपा म्हळ्यार ही शूड बी द फर्स्ट वन टू वॉयस आउट हीज कन्सर्न ऑन दीस बट टील नाव एटलीस्ट आय हॅव नॉट हर्ड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम हिम आनी त्या कारणाक लागून आमकां कळपाक जाय की हांकां प्रमोशन कोण करता असले एंटी सोशल एलिमेंट्स मडगांवां हांकां प्रोटेक्शन कोण दिता हे हाजेर चवकशी जावपाक जाय आनी आमी डिमांड करता पुलिसांक की हाजेर सामकें स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावची आनी जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचो मोटिवूय जाण जावपाक जाय आनी तेजे भायर तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावपाक जाय कारवाई जावपाक जाय हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा.